या 2-3 वर्सां भितर पळयल्यार 100% रिजल्ट लागलो आनी तो स्पोर्ट्सा खातीर चड लागलो. आमचो भुरगो स्पोर्ट्सान खूब मुखार आसा म्हणून हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता, शिक्षणा भितर तुमी लक्ष घातलाच पण स्पोर्ट्सूय सोडनाकात, स्पोर्ट्सानूय लक्ष दवरा. कारण स्पोर्ट्स जो भुरगो खेळटा आनी स्पोर्ट्सान फुडें वयता तो खंयच कमी पडचो ना. तोय बरो आसता, मागीर शारिरीक दृश्ट्या स्ट्रॉंग आसता, उलोवपाकूय स्ट्रॉंग आसता. आमी कशें असेंब्ली उलयता तशें तुजो तो भुरगोय हुशार आसता. म्हणून स्पोर्ट्सूय सोडनाका. आमचो गोंयचो भुरगो आनी आमच्या पेडणे तालुक्यांतलो भुरगो हर एक भुरगो शारिरीक दृश्ट्या एकदम स्ट्रॉंग आसपाक जाय, शिक्षणानूय आनी स्पोर्ट्सानूय. म्हणून हांव मागता तुमचे सगळे स्पोर्ट्सान भुरगे गेले जाल्यार आवय बापायन तांकां आडयचे न्ही. क्रिकेटान जावन दी, फुटबॉलान जावन दी, खंयचो ताका समज बरो हें आहा स्पोर्ट्सा भितर मन आहा थंय तेजे भितर ताका घालात आनी मुखार हाडपाचो प्रयत्न करा. शिक्षणाक जा आनी कित्याकूय तेन्ना तुमी सगळ्या भुरग्यांनी अशेंच फुडें सरून आपले स्किल्स वाडोवन आपली बुद्धीचो सारको उपयोग करून फुडें वचपाचें आनी अशा प्रोग्रामाच्या माध्यमांतसून स्कॉलरशीप मेळोवन तुमचें फ्युचर ब्रायट करपाचें. आनी सगळ्यांक तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा.